गोयच्या एसटी समाजाक आता मेरेन फक्त भाजपानूच न्याय दिला। काँग्रेसीन तांची फक्त फटवणूक केल्या। काँग्रेस पक्षान अनुसूचित जमाती खातीर केल्ली एक तरी गजाल दाखोवची म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंताचे काँग्रेसीक आव्हान। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। थोडेशे जर जे पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसात तांकां पॉलिटिकली मोटिवेट असलेले रोखडेच खंय तरी आपूण केले म्हणून क्रेडीट घेवपा खातीर परत एकदा आंदोलन सुरू करप असल्यो थोड्या जाणांक पॉलिटिकल भाशा करपाच्यो सुरवात जाल्या। म्हाका तितूर वचपाचें ना। आमकां खऱ्या अर्थात न्याय जो आसा हो आमच्या ट्रायबल भावाक दिवपाक जाय। हांवें मुद्दामून म्हजी चॅलेंज आसा काँग्रेसवाल्यांक तांच्यांनी सांगचें की आयज पर्यंत तांच्यांनी एसटी भावा खातीर कितें काम केलां तें म्हाका एक काम सांगचें। काँग्रेस सरकाराच्या पूर्ण टेन्युअरान 2001 पासून ते 2024 पर्यंत तांच्या केंद्र सरकारान आसत किंवा तांच्या राज्य सरकारात आसत। आयज प्राऊडली सांगता मुख्यमंत्री ह्या नातान FCRAच्यो केसीस FRCच्यो म्हणजे फॉरेस्ट रायट ॲक्ट हाज्यो केसीस जर पयले फावटी डिस्पर्स जावपाक जर सुरवात जाल्यो त्यो म्हाज्या टेन्युअरात जाल्यो। बाईच्या कार्यकाळात त्यो सुरवात जाल्यो। जवळपास 10,000+ ॲप्लिकेशन ही जमा जाल्ली। आज पर्यंत आमी 2,500 लोकांक सनदी दिवपाक शकले रायटली आणि उरलेल्यो 7,500 ज्यो सनदी दिवपाक जाय पळय न्ही त्योय आमी फास्ट ट्रॅक केला। थोडोसो प्रोसेस बाकीच्या कामां खातीर उशीर जाता पण येता त्या 3 वर्साच्या कार्यकाळात त्यो सुद्दां 7,500 सनदी ह्यो आमी दिवपाक शकतले। पयले फावटी सांगता आसतना खूब खोस भोगता की ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो फंड हो आमी वेवस्थीत रित्या त्या ट्रायबल खात्या मार्फतच न्ही तर उरलेल्याय खात्यांनी तो 10% फंड्स हो ट्रायबल एरियेनी कसो स्पेंड जातलो हाज्या खातीर कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करता। म्हाज्या टेन्युअरान आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर हे सुरू करपाक शकले। वन ऑफ द बेस्ट ट्रायबल मार्केट आमी आमच्या बाणस्तारी हांगासर बांदपाक शकले। ट्रायबल रिसर्च त्या बरोबर ट्रायबल म्युजियम आमी फार्मागुडी हांगासर बांदपाक घेतला। अशा पद्दतीची बिरसा मुंडाजी जे ट्रायबलाचे प्रणेते आसात ज्यांच्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर आपलो प्राण अर्पण केलो तांकां केन्नाच काँग्रेसीत म्हणजे तांकां काही लोकांची फक्त नांवां फुडें करून तितक्याच जाणांक नांवां फुडें करून तांकां देशाच्या आझादीत किंवा देशाच्या स्वातंत्र्यात भाग घेता दाखोवपाचें आशिल्लें। पण माननीय मोदीजीत जे ट्रायबल लिडर म्हणजे आमचे बिरसा मुंडाजी हांची जयंती करपा खातीर सुरवात केली। बिरसा मुंडाजींचो स्टॅच्यू वेगवेगळे कडेन करपा खातीर सुरवात केलो। म्हणजे हो आदर त्या कम्युनिटी खातीर आसा, हो रिस्पेक्ट त्या कम्युनिटी खातीर आसा आणि सगळ्यात व्हड म्हणजे देशाच्या उच्च पदाचेर आमचे एखादी ट्रायबल भयणीक आमी बसयता मान दिता हें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सातत्यात केला। हो खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की ट्रायबल भावांक न्याय दिवपाचें केलां। 22 वर्सां काँग्रेसींतल्या खंयच्याय लिडरात केंद्रांतले आसत किंवा राज्यांतले आसत म्हाजी चॅलेंज आसा तांच्यांनी एक काम आपूण ट्रायबला खातीर केलां तें सांगचें। त्या खातीर बेश्टी खंय तरी कोणाक तरी फुडें काडून थंयसर बसोवचें आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता म्हणून सांगचें न्ही। भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात जे एक्चुअली कालच्या कॅबिनेटात जे बिल पास केला वीच इज एन आर्टिकल 332 हाच्या अंतर्गत ट्रायबल भावांक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सीट इन द असेंब्ली इन गोवा and which is specifically to the Goa. It is not with any other state. This bill it is only and only for the state of Goa. हाज्याच खातीर हे बिल पास जाला। ताज्या खातीर कॅबिनेटात पास जाल्लें बिल हे रोखडेच असेंब्ली कारण आमचें इलेक्शन 2027 आसा। आमची गॅरंटी आनी लोकांक आमचें उतर हे 2027 सीट दिवपाचें आशिल्लें। मोदीजीची गॅरंटी येता त्या 2027च्या असेंब्लीक आमी सीट रिजर्वेशन दिवपाचें आशिल्लें। त्या खातीर म्हणजे कोणीच परत आनी 2027 पर्यंत जो प्रोसेस जो आहा तो प्रोसेस कंप्लीट जातलो आणि परत एकदा आमच्या ट्रायबल भावांक जे 4 सीट रिजर्वेशन गोंयांत मेळपाक जाय ते मेळटले।